पयले सुवातेर हांव सांगपा सोदतां हांव हिंगा आज येयलो जाल्यार एज अ विलेजर आनी सोशल वर्कर आय एम नॉट ए ऑथोरिटी हांव ऑथोरिटी म्हूण येयलो ना. म्हाका आज जायते फोन येयले सकाळीं आनी मॅसेज येयल्यो की तूं सदां पावतालो वेल्सकारांक आमच्या लोकांक तुवें आज कांय खबर केली ना म्हूण की हेचो हिंगा आमची येवदान ती बाउंड्री तेंची बॉल बांदताय जो मोळ्या एक बोवाड जालो आतां वचो हिंग कॉमेस जाता ते लोक बाळा चोय सिनियर सिटीजन आहाय ते सायडी आहाय थोड्यांक पांयां प्रॉब्लेम्स आहाय ती आतां अशी कशी क्रॉस जातली आमी नोकोय. आतां तुमचे आमी तांकां रेल्वे मनीस आहा ऑफिशियल आहा हिंगा तो म्हणटा कितें हिनी वॉल घाताय तेंगेली रिटर्निंग वॉल घाताय. आतां हांवें दाखयलें तुमकां ही सगळीं घरां ही 400 पयलींची घरां ही न्यू घर न्हू. आतां हो लोक भायर केसो येतलो आतां भायर केसो येतलो तो कितें म्हणटा कितें तरी प्रोविजन करपा जाय. आतां प्रोविजन कोण करपा जाय. सो आमगे प्रपोजल हांव ऑन बिहाफ ऑफ माय विलेजर्स हांव MLA बोगले वयतां आज सांजे पासून आतां फाल्यां आनी हांव हो प्रपोजल MLA सांगता की आमच्या बाबांतोण बाजार की हे प्रॉब्लेम आमगे लोकांक जातोले सो तूं इंटरफियर जाव हितू आनी कितें तांकां वे कितें करपा मेळटा तें कर म्हूण. आनी हांव दाखोवपा सोदतां हांव आज हिंगा जायतें चलता सो हांव तें कोणा हांवें म्हणलोलें हांव 2025 हांव आनी मिडियाचेर येयचना आनी म्हाका सोशल वॉर नाका. हांव तुमकां दाखोवपा सोदतां मिडियाचे हेचो 2020 फेब्रुवारी सावन फर्स्ट पर्सन हांव रेल्वे ट्रॅकाचेर ओपोज करपाक आनी ओपोज करपाक तांचो बिडिओन एक लेटर धाडलोलें प्रसिद्ध P. नायक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर सेक्रेटरी की ताबडतोब एक आजसा भितर हे सगळें सर्वे कर आनी आपल्या रिपोर्ट दी 5 वरांचेर. This is to be treated as a most urgent and very important. हें केदोन धाडलें 28/2/2020. ह्या दिसाक हांवें वचोन तुमच्या माध्यमांतल्यान बेलसां लोकांक एकठांय केलो आनी 3 मार्च 2020 हेचो हांवें सगळें हिंगा मेजपाचें बंद केलें. वचो रिपोर्ट आहा आनी हेजेर सावन बिडिओन ताबडतोब हो मेमोरंडम जो ताणें दिलोलो सेक्रेटरी मेजर कर म्हूण तो वचो विड्रॉ केलो डेटेड 28/2 स्टँड्स विड्रॉन. सो हे हांव फॅक्ट्स दाखयत कित्याक की हांवें कितें केलें तें कित्याक आतां जायते जाण म्हणटा राघोजन कितें केलां राघोजन कितें केलें तें इट इज ऑन रिकॉर्ड. आज सावथ वेस्टर्न रेल्वेन आपल्यागे नांव घालपाक हिंगा सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन थंय गायलें आनी सुमार 46 लोकांक हे नोटीस काडले. आज देखून तुमचे कडेन कांयच करूंक जालें ना हें स्टॉप करपाक ऑलरेडी तेंची नांव येयलीं. आतां हांव सांगूंक सोदितां जे मनीस आपूण कोता डबल ट्रॅक नाका आनी डबल ट्रॅका लागून आमी पंचायत निवडून हाडले आनी आमी मोतले रस्त्यांचेर आनी पयर एकलो सांगता आपूण रेल्वेचेर मोतलो अशें मोतलो त्या मनशाक हांव विचारूंक सोदतां तुमकां जायना सो आमकां सांगाय की आमकां जायना. सो आमी आमचे ऑथोरिटीज आहाय MLAs आहाय इलेक्टेड बॉडीज आहाय तेंच्या कडच्यान आमी रिक्वेस्ट कोताय कित्याक कितें कोतो जाल्यार न्हू मनशा आयडियार आसपा जाय. सो आय एम नॉट ए मॅकॅनिकल म्हाका म्हज्यान एक मोटर बंद पडलें कितें म्हज्यान कांय सांगूंक जायना की तें कितें बिकॉज तें वयतलें गॅरेजीन वयतलें तो काम करतलो. हे जे मनीस आहाय तांकां टॅक्निकल कांयच खबर ना ताका लागून हें सगळें पाड जालां आनी हे लोकांक आज आमगे वेलसांव त्रास जावपाक कारण तेंचो हिंगा पंचायता कडेन व्हडली मिटींग जालोली व्हडले लिडर येयल्ले व्हडले म्हाका उडासना कितू मातसो त्या परस मायज जालें कितू लोक येयल्लो. आज हांव त्या लिडरांक विचारूंक सोदितां बाबा तुमी मिटींग केलोली आमी डबल ट्रॅक बंद करतले आज तूं आमकां रिप्लाय दियाय. आमी आसले तुमगे मिटींगेक जायते MLAs आसले जायते दुसरे बायले आसले. हांव कितें सांगूंक सोदतां हे लिडर प्रोमोट कोताय आपल्यागे पार्टी. आज हांव हिंगा आहा तो प्रोमोट करूं ना हांव एज अ सोशल वर्कर म्हूण आहा. तुमी इंडिविज्युअल प्रोमोट करूंक हे लोकांक त्रासांक घालनाकाय कित्याक हो लोक बाळो सादो लोक कितू लोक आहा तो खूंय वयतलो कोणा मेळटलो. तुमी MLAकूय वचोन एप्रोच जायनाय कोणाकूय तुमी एप्रोच जायना. तुमी हालीं दोग जाण मनीस वयताय कलेक्टरा बोगले वयताय पयर सरपंच सांगता मिडियाचे तुमच्या आय एम हॅपी दॅट दे वील गेट द कॉम्पन्सेशन. अरे हो लोक कॉम्पन्सेशन मागना हो लोक आपल्यागे आहा तें आमकां साल्वा कराय म्हणटा आमकां रस्तो दियाय तुमकां डबल ट्रॅक वयता न्हू आमकां आनी वेळ दियाय. आतां हें तुमी कोण दोड जांपलो मनीस चोयता मरे हिंग दुरी काड जाल्यार हे ब्लॉक मरे. सो हेंच हांव सांगूंक सोदितां म्हूण सदां हे लोकांक हेल्प आसतलें आनी ह्या मनशाक सांगता तुमकां जायना भायर सरे आमी चोयता कितें जाता तें.
Sir, in the past, पयली MLA तांकां अपील केलो न्हू, प्लीज कम whatever issues you are, then what happened that time? इश्यूज आसलेलो पूण हे इश्यूज आसलेलो आमी थिंग साल्वा केले मुखार थिंगा कोयन साल्वा केलो गोरा थिंग साल्वा केली तो लोक येयलो पूण आज देखून हे लोकांक MLA बोगले न्हय MLA इंगेश ना MLA बोले आमी एप्रोच जावपा जाय MLA सांगो जाय आमी आतां तरी हे लोक तर एकठांय जावन गेल्ले सो हो लोक त्रास कोणाचे जालो हे दोग जावन मनशांचे आमी फुडारी आमी चोयताय तर तेंचे ते त्रास जाले ते लोकांनी फोटोयले आज तांकां उबो रावपा जायना हिंगा तुमी चोयल्लो मरे की तूं मोर्चा एक मुका पोल बोल एकाण भायर मारले फोडले आतां तेका हांव विचारता तुमी हे लोकांक आज आज आन्सर दियाय कितें तें What could have been changed earlier cannot be changed now. आतां कितें जालां तेंगे हांव उलयतालो तेंगे ऑफिसरा कडेन तो देखून आतां कितें म्हणटा ऑथोरिटी सांग दी आमकां से आमी नॉट टॅक्निकल आय कॅनॉट डायरेक्ट देम सो आय जस्ट केम एज अ विलेज टू रिक्वेस्ट सो ते कितें म्हणटा तुमी MLA बोगले वसाय MLA को प्रपोजल घाले आमी भायर सरपाक कितें करूया वो आमकां आनी वाट दी आनी दुसरें सांगता जेन्ना आमी हुबली गेल्ले तेन्ना तेंचो एक प्रपोजल आसलो 1.5 मिटर आमी सोटाय आनी 1.5 मिटर तुमी सोडे 3 मिटर आमी तुमकां रस्तो करून दिताय ह्या वेळार तेंचो एकलो लिडर म्हाका सांगपा लागलो दीस इज आवर पाथवे आमकां गरज ना रेल्वे पांय पडपाक ट्रेडिशन एक्सेस म्हणपा लागलो हांवें ताका तें सांगिल्लें ओके तो एक्सेस मरे तो क्लीन करुया हिंग झाड जालो आसली आमचो एक्सेस आमी कशे PWD रोड पांड्यो क्लीन कोताय ते भाशेन 5,000 पयशे केले आनी क्लीन करे वन्स दे हॅव स्टार्टेड टू क्लिनींग रेल्वे बंद केले सो दॅट बिलोंग्स टू रेल्वे सो आनी तुमी हांव कितें म्हणटा तुमी टॅक्निकल सोजमाय सारकें आनी मागीर लोकांक हें करे बरें दुसरें आमी तो प्रपोजल आमी इतलो मांडलेलो की 1.5 मिटर येवोदो रेल्वे सोडपा लाया आनी रेल्वे तांकां रिक्वेस्ट करया लोकां कडेन आनी लायन हें करया आनी रोड टॅ कोन्न दित म्हणटाले हो प्रपोजल चोय आमचें बरें जाता तें पाड घायलां आनी हे दोगांय मनशांनी हांव वीथ एविडन्स सांगता आतां कितें करून करूं जाय हांव वयतां हे लोकांक घेवन MLA बोगले वयतां आनी कितें करून तांकां खुंयच्यान वे आहा कित्याक आनी हो रस्तो ना हो लोक सगळो ब्लॉक जाता येवोदो आहा तो लोक What do you suggest? The pathway should be better, sir. Here, कितें तरी access तांकां मेळपा जाय. एक्सेस मेळों जाय सर आतां आमची येवोदन इस्कूल आहा इगोर्स आहा हेल्थ सेंटर आहा सगळें येवोदन आहा येवोदन कांयच ना मार्केटिंग सगळें येवोदन इंडिया आतां पंचायताकूच्यान एक प्रपोजल ना हांव रेल्वेक उलयतां ते म्हणटा तुमचो एक प्रपोजल येयल ना अंडरपास ओवर ब्रिज कांयच येयल ना म्हणटा ते सो ते हांव म्हणटा आतां बॉडी कितें कोताय लोकां पासून यू आर इलेक्टेड पर्सन तुमी इलेक्टेड मरे हो लोक इलेक्टेड न्हू त्या लोकांक तुमकां इलेक्ट केले Once the railways is gone, they don't. ती कंप्लीट जालें मरे आतां सगळें जालें हिंगा उरल्या वेलसांव उरल्या मागीर आतां कितल्या वर्सांनी 50 years म्हाका दिसता आमगे सिनियर सिटीजन आहाय बार्बोजा डॉक्टर बार्बोज सर्गेस बार्बोजा तेंपार तिंगा आमी बायपास चोयताले अंडरपास कांसाले जावं ना आतां चोय पयर MLA जेन्ना आमी हुबली गेले तांकां रिक्वेस्ट केलें थिंगा बायपास जालो अंडरपास जालो नीड युअर अटेंशन लोक म्हाका मातशें वोसांनी कितें तरी कर म्हणटाय आतां 26 केस आहा ह्या लोकांली हितू सर्वे डिपार्टमेंटान हिंगा लॉयर ना आतां कोण APR जाता थिंगा तुमी यू आर नॉट ए लॉयर सो आज देखून आमी हें कितें कोताय पळय तें लॉयरांक विचारताय बिकॉज दे आर द लॉयर एंड दे नोज द वॉट इज द रूल एंड रेगुलेशन हांवें कितें उलयलें म्हणटा इट इज नॉट ए फॅक्ट देखून हें हांव सांगून सोदिता तुमी एक बरो हाय आनी आमच्या MLAन सांगलोलें हांव पण तुमकां सर्वेयर दिता हायकोर्ट लॉयर दिता पेड हांव पण कोता तुमी कोर्टां हे मॅटर मांडे आतां थोड्योश्यो वस्तू आहाय कितें रोड हें जाता डबल ट्रॅक जाता तेजेर हांव कांय म्हणना पूण हांव कितें म्हणटा हेर सोल्युशन जीं आहा हें आतां लोकांक आमकां पाथवे जाय आनी कितें जाय तें मेकअपली न्हू तांकां बसया उलोवया बिकॉज दे आर कोऑपरेटींग द रेल्वे पर्सन हांवें चोयलें ते भाशेन जेन्ना हांव हुबली गेल्लो हे लोकांक दूख सोजमोताय ते हें कोनाय म्हणजे लोकांक धाडाय न्हय ते म्हणटा कितें आमचे मदें हाड पूण आमचे जे मनीस आहाय न्हू ते ल्हान जावपा सोदनाय नाजाल्यार तुमी आज देखून एप्रोच जालो ना MLAक म्हणटा MLA येयले थिंगा MLA इंगेश ना वी हॅव टू एप्रोच आनी वी हॅव टू पूट द फॅक्ट आनी हे फॅक्ट घेवन आमी हुबली वचपा जाय आनी आमचे लोकांचे व्यूज जे तुमच्या माध्यमांतल्यान जो रिपोर्ट येता तो आमी थिंगा मांडूंक जायो आनी सांगूंक जाय आमी आमचे पासत कांय मागनाय तुमगे रेल्वे आमी बंद कर म्हणाय फकत आमकां रोड दी आमकां एक्सेस दी हे लोक कितें जालें जाल्यार दोतोर ना हाडपा जायना कोणाकूय कितें जालें जाल्यार तांकां हॉस्पिटलां व्हरोंक मेळचें आमकां इंट्रस्ट आमच्या लोकांचो कित्याक लोक आमी ह्या लोकां बाराबर जियेले आमचे गांवां आमी आज हांव चोयता वेलसांव आनी कोणूय मुखार सोना
देखून ह्यो मेसेज येयला न्हू म्हाका सकाळीसून चोयन म्हाका खूब हें जालें देखून हांव तुमकां मिडिया तुमी आमचे वेल्सांचे हे प्रॉब्लेम्स रेज कोता हांव काळजान तुमकांय देव बरें कर म्हणटा So it is important to find solution before it is too late. टू लेट सर कित्याक हें जालें हेंचो तो आतां रेल्वे मनीस आहा तो म्हणटा आमी हालीं हिंग हें घाताय आरे हांव तुका दाखयलें मरे हेंचो हिंग घरां आहाय मरे सर ती कितें कोण भायर सोदलीं ते म्हणटा आमकां काम कांय कोन्नाय आमगे एज पर प्लॅन आमी वी आर डुईंग आनी एज करेक्ट पूण हें कितें जाय आसलें पयलीं सोल्युशन जेन्ना म्हाका खबर आहा 1 वर्सा पयलीं जेन्ना हांव ही बोर्ड कोतालो 2020 ते रेल्वे लोकांन तेणी सांगलेलें आमी एक काम करया थिंगा येवदां येवन हांव थिंग रेल्वे गेटी कडेन थिंगा म्हाका 2 जाण मनीस येयल्ले आमगे रोड ब्लॉक जातलो सो आमी थिंग गेल्ले आनी थिंग तेणें म्हाका कितें सांगलेलें ओके 1.5 मिटर आमी भितर येताय आनी 1.5 मिटर ते लोकांगे हें करया एक्वायर करया वो लोकांक मागया आनी थिंग मिस्टर कारवालो आसलो तो देखून रेडी जालो आपल्यागे 1.5 मिटर दिवपाक 3 मिटर न्हू रोड सारको वयतालो आख्खे वेल्सां हांव दुसरे कडेन उलयना आमगे वेल्सां न्हू इतू बरें जाता आसलेलें एक सायडी आमकां 3 मिटर रोड मेळटालो आनी रेल्वे कोण दितालो आनी आतां इतलें जालें आतां तुमकां आनी मुखार वयता वयता म्हणल्यार थिंग कितें जाता तें तुमकां कळटलें मोड्यां जालें हें सेकेंड वेल्सां आनी आतां मुखार आनी ते लोक आज हॅपी आहाय ते 300 घरां साल्वा केली आनी तो कोयन साल्वा केलो आनी कोणी केलो आमचे सादे MLA तो आंपण हें जालो मुखार सरलो कांसाले सरपंच मुखार सरलो सो आमी म्हणटा कितें आमी एकमेकां चॅलेंज कोण नाका आमी एकमेकां सपोर्ट घेया आनी कितें एक टेबलाचेर बसया आनी फायनल करया आमगे तितलें मागणें आनी कांय ना सी प्रॉब्लम म्हणल्यार हांव जायते तेंपान मिडियाचेर येयला प्रॉब्लम म्हणल्यार आमचे सदांच बाय फातिमा आनी हिंगाचो वेल्सांचो लोक जायते आमचे लायक कनेक्टेड आहा आमी केन्ना कोणाक आमकां केन्ना कितें सांगलें जाल्यार ना म्हणपाक बरें दिसना सो आमी एज अ पंचूय न्हू आमी सरपंचूय न्हू आमी MLA न्हू आमी म्हणजे पॉलिटिकली पार्टेकूय न्हू कित्याक एज अ सर आहा आमगेलो सोशल वर्कर आहा सर आमी सोशल वर्कर देखून न्हू कितें लोकांचे प्रॉब्लम आसत जाल्यार आमी कन्सल्ट कोत्ताय पयलें सराक सर केशको कितको करपाचें आतां हे लोक आमचे फुड्यान येयला म्हणजे आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक लोक आमचे फुड्यान कितें येता लोकां दिसता लोकां विश्वास आहा आमी कितें तरी कोण दाखयता म्हूण आनी आमी सदां एक्शन केलो आहा ओके आमी पार्टी आनी कितें आमी प्रमोट करपाक येयलो न्हय फर्स्ट थिंग इज आमी जेन्ना वेल्सांव धांड्या वयलो लोक लँड लॉक उत्ता आतां पयर गाडी बंद पडली कितलो वगोतो हाफ एन आवर गाडी थिंगा रावली ओके आनी हाफ एन आवर ट्रॅफीक सोमतो हेजेर पावले मेन रस्त्याचेर पावले आनी दुसरे ट्रॅफीक पावले बिचार पावले आतां लोकां थिंगा कितें जालें हार्ट एटॅक जाले वो कितें जालें कोण भुरगीं बरें ना आमी लँड लॉक आमकां ऑप्शन कितें आयज आमचे ते सायडी वेल्सांव दांड्यार जेन्ना डबल ट्रॅकिंग हांवें चोयन जायत पाटी चोयला आख्या विडियोचेर चोयला तुमकां दिसला हांव थिंग येयन आहलोलो कित्याक तुमकां रिक्वेस्ट केलोले बाबा तुमगे कितें तें योय म्हण तुमी आमचे फुडें येयलो न्हय तुमकां दिसला ते 2 जाण ऑल्टो बॉय भोंवताय तांकां ते कोण दितो म्हण तुमगेले दॅट इज अप टू यू ऑल कोण दिसता न्हू ते कोत्तो म्हणून जाल्यार तुमी तेजेर विश्वास दवराय बट कितें एंड ऑफ द स्टोरी कितें कांय जालो ना थिंगा करपाक आतां लँड लॉक जालें आतां एजो दुसरे आतां एका तेका बोट दाखोवन फायदो ना ऑप्शन कितें एक मुट्टी ओवरब्रीज अंडरपास जाता अजून पासून जाता सो एक पाटी रेल्वेन काम आपणागे काबार केले आमकां हिंगा कांय रुपयाचे फायदो मेळपाना ते म्हणटले जग मारो आमगे काम काबार आतां ही लोकां गेली घरां आहाय पयलींची घरां रेल्वेगे कितें रेल्वे कोत्तले वयतले लोकां कित्याक पोण गेलो आहा आयज तो मिनिस्टरागे हे चोयलो आहा स्टेटमेंट चोयलो आहा पॅसेंजर ट्रेन वयता आनी हें वयता दीस इज नॉट फॉर पॅसेंजर ट्रेन एंड वी अंडरस्टँड दॅट दीस इज फॉर वॉट म्हूण कळना तुका बट ऑन वॉट कॉस्ट लोकां त्रास कोन्न न्हू बाबा लोकां त्रास कोन्न तुमी जायते पयशे कितले एकठांय केले एंड ऑफ द डे कितें मनशाक एक 100 वर्सां मेळटाय मनशाक ते मोन मागीर पयशे कोण खाता म्हणटा हांव बरें म्हळ्यार लोकांगे आमकां कितें तरी बरें कोण तरी वसाय ना उत्तले बरें कोण वसो जाल्यार बाबा तूं एज अ मिनिस्टर एज अ कोणो जावं MLA ना उत्तले आतां सद्या एक संदी मेळ्ळो आहा आमच्या MLA जे अंडरपास जे कोणें केलें ना ते कोण दाखोवपाक आनी आमकांय दिसता हे आमी कोण दाखोवपाकूच जाय कित्याक हे लोकां गेले जे थंय सदां लोक पावना आतां कितलो वगत जालो 1-1.5 जाले आतां भुरगे हाडपाक लोक जायते येयलो म्हळ्यार टायमींग मॅच जायना हांव लोकां कडेन मागता तुमगेले कितें प्रपोजल आहा ते मातशें तुमको दिसता तुमकां कसो जायना जाल्यार आमकां दी आमी रिप्रेजेंटेशन ऑन कोणा कडेन तरी ऑन हें कोत्ताय रेल्वेको दोताय वो आमचे जे ऑथॉरिटी आहा तांकां दोताय बट प्लीज एसो वखताकू तुमगेली पार्टी प्रमोट करनाकाय एसोसिएशन प्रमोट करनाकाय ब्रँड प्रमोट करनाकाय लोकांगे कार्ड्स जाय हांव तेन्ना थिंग आमगेल्या मोड्या ही बायल रडटाली मुखेल कार्डीच दुखले तेदूच बट हांव थिंग गेलो ना कित्याक शी हॅव नॉट अप्रोच्ड अस तांकां दिसता ते कोण आहलोले तेंगेले ते लिडर आहाय ते तांकां सांबाळटा म्हूण सो कितें जालें एंड ऑफ द स्टोरी कांय जालो ना थिंगा
सो यो आमचे डबल ट्रॅकिंग ते वचपा आहा ते गेल्या मुखार एक्चुअली डबल ट्रॅकिंग नाकाच बट आमचे साद्या लोकांक जायना ते हाडपाक सो यू नीड अ पावर फॉर दॅट यू नीड अ हाय ऑथॉरिटी आम म्हाका थिंग वयतले झगडतले हेजे एलिगेशन घालतले तेजे एलिगेशन घालतले काबार करतले. So let's keep politics aside now. Yeah, let's keep a political side. Let's be together. Let's fight for the people. Find some solutions. Find for solution. आणि हांव पंचायतीक मागता जी पंचायत आहा तेंकडे तुमकां लोकांन तुमचे विश्वास दवरलो आहा तुमचे विश्वास दवरून तुमकां निवडायन हाडलो आहाय आयज एक पंच त्या लोकां बरोबर उबो रावना आमकां रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां केसो गरज सो हांव मागता तुमगेले आमगे आहाय ते गांवचे पंच आहाय ते लोकां मद उबो राहाय तुगे दुस्मान काय सेपरेट दवराय लेट्स फायंड अ सोल्युशन फॉर दीस जेन्ना हिंगा रिटेनिंग वॉल येयले न्हू दॅट्स इट देर इज नो मोर ते आपणे आतां हांव कुशी ते सारकी मोटरसायकल वसत न्हू जाल्यार मोड्या न्हू वचपा मेळटा तेणी क्लिनींग करून दवरलो आहा रिटेनिंग वॉल गायलो आहा कितू हायट दवरलो आहा रिटेनिंग वॉलाची आतां आमी ते सायडीकू केन्ना क्रॉस एंड रेल्वे ट्रॅक क्रॉस एंड ते सायडी वयताले ओ लोक ते सायडी आमगे बेल्ल्या बी लोक ना तो राती कोडे रापोण दवरपा लागून रेल्वे क्रॉस करून ते सायडी येतालो आतां तांकां ते सायडी वचपाक मेळना 2 मिनटां काम जाता त्या तांकां 20 मिनट लागता घुंवडावन येवपाक आनी तेवूय जाल्यार थिंगा गेट पण उरता आयज दिसाकू आयच्या दिसाकू गाडी वयताय एक दिसाकू म्हाका दिसता सुमार एक 20 ते 30 गाडी वयताय ट्रेन वयताय आनी गेट कितू वगोतू कितू वर हे जाताय काबार जाताय थिंगा लोकां गेली सो आमचे आख्खे गांव दोनी डिवायड जायन पडलो हे डबल ट्रॅकिंगा लागून सो हांव इतलें मागता कितें तरी कोण हे ऑप्शन्स लेट्स कीप अ पॉलिटिकल सायड आनी लेट्स फायंड अ सोल्युशन फॉर द पीपल नॉट फॉर अस फॉर द पीपल. आमी फाटल्यान आमकां रस्तो ना रस्तो फकत हीच वाट आमगेली वचपाची ही वाट क्रॉस करून आमकां रेल्वे ट्रॅक दिना जाल्यार आमकां आनी एक पाथवे तो कोण दिवपा जाय कितें फाल्यां एक मरण आसा आं एक दुयेंत जाता मनीस ते कितको वतली आमी एटलिस्ट कितें एक वॅन आन ते स्ट्रेचराचेर घान ते वॅनाक घान व्हरोन जाता पूण रेल्वे ट्रॅक इन्या बंद केल्यार कितकोन वतली आमी आं आमी दुयेंत जाल्यार कितकोन चलोन वयतली आमकां कोणाचें एक रिक्षा देखो आन रिक्षांक घान पाथवे सोडले जाल्यार आमच्यांनी सायक रेल्वे गेटी कोये वचूं जाता स्टेट इन्याय पावताय कासाले इन्याय हिंग एच पावताय आमी तो आमकां कितें तर हिंगा रस्तो जाय वाट जाय एटलिस्ट मिनिमम 3 मिटर्स पूण जाय आमकां कित्याक सिंगल ट्रॅक आहलोली ती आतां डबल केल्या पूण ते स्वात कितू जायी ती स्वात सोड आमकां ते बी सोडून जाय वाट आमकां आनी कांय उपाव ना Access जावो कंपल्सरी. एक्सेस कंपल्सरी जायो एक 3 मिटर्स जायो मॅक्सिमम सामको एटलिस्ट या सो तुम्ही आता MLA कसं मेळटली आमी MLA आमी जात ते मनशाक आमी MLA बोली वयताय तेच्या मुखार देखून CM बोले देखून वयच्या पयलीं आमी वचपा हाय तयार आहाय कोणताना आमकां ही वाट जाय बट डिले कित्याक जालो असो दिसता तुमकां डिले कितें आतां कितें सांगता तुमकां हेचोय न्हू ते कोण एकलो मोठो आंपाव कोत्ता दुसरो आंपाव कोत्ता हेच कोन्न ते उरले आमचे सोद कोण घेयनाय ते सायडीन गोरमोळे कोण कितें एक्शन घेयला ना पंचायत कितें म्हणटा नो द कोर्ट हॅज ऑर्डर्ड अस दॅट वी शूड नॉट इंटरफियर हेच म्हणटाय आमच्यान मेते जावपा जायना मागीर कितें अरे आमी पंचायताक वोट केला तेमी आमगे कोतपान सोगलें आमगे 5 आज 5 ना चोय आतां हे टायमार कोण आमची सोद घेता आमी त्रास आहाय पोल्यां चोय 2 व्हिलर आहा आमकडे आतां कितको वतली काली तेमे चोय ते भाटान चोय कितें केलें तें सगलें माती आनी फातर व्हरून तेंगे दवरलें काल्या उबरान सांगलो तेका रिमूव दॅट गार्बेज रिमूव दॅट डेब्रीज स्टोन्स कितें घाले ते लोकनार सगलें ते 2 लोकांक कांते मोडयले हे सगलें थिंग पुंज मारल्या फातर बट हें कितें म्हणजे आमी देस्पेस करपा आमगेली प्रॉपर्टी साफ करून तुमी आनी गार्बेज घाताय आमकां रेल्वे अडवपा नाका आमकां जायो इन्या रोड वचपाक आनी म्हाका आतां 85 जाय 82 जाय येताय आमकां जायना चडपाक आं आमकां तें जाय फकत इन्या वचपा वाट जाय आमी रेल्वे आडायचें आमी भोंवनाय आमकां नाका तें पयलीं केलें जाय तें आतां तुमकां हें जाता तें करपा जाय कळ्ळें इतलें काम आमगेलें